श्री हरिगुरुभ्यो नमः. आमगेल चॅनलाचे सगळे वीक्षकांक पुनरपी नमस्कार करतरस. हांव सुरेखा रामप्रसाद भट्ट तुमगेल मुखारी श्रीमद भगवद्गीताचे अर्थपूर्वक ते श्लोका बाय श्लोका तुमगेल मुखार प्रस्तुत करता राहिल्या. हांव अर्थ सांगल्यारी ते श्लोक कंचे म्हणून मेगेल पूत सुपुत्र अभय प्रसाद भट्ट तुमगेल एद्राक सांगता आशिल्लो. आता मी तिन्ही चॅप्टराक मुखार सुचारसत. तिन्ही चॅप्टर वताना सेकंड चॅप्टर कसने ताजी सारांश कसने म्हणून तुमकां एक सन रितीरी हांव तुमकां अर्थ सांगता ताजे. सांख्य योगा चॅप्टर 2 72 श्लोकास आशिल्ले नवे. तांत भितरी तुमकां सोल कसने, आमगेल आत्म कसने आनी आमगेले धर्म कसन म्हणून ह्या विचारारी कृष्ण परमात्मा अर्जुना सांगता. केदन सांगता? चॅप्टर 1 एंडारी अर्जुन तेगेले शस्त्र अस्त्र पुराय तोगदोरनु तेगेल गांडीव तोगदोरनु कृष्ण परमात्मा लागी सांगता. आनी मेजान जायना कौरवाले एद्राक रपचाक म्हाका एक नमून फील जाता, म्हाका साध्य ना महाभारता युद्ध करूंक म्हणून. तेदना दोनी चॅप्टरांतू अर्जुन श्रीकृष्ण परमात्माक गुरु म्हणून स्वीकार करता. पळय ह्या एक चेंज. आमी केदना कसने कश्टार आसतना आमगेले फ्रेंडा लेगी शेअर करूंक वतात. इता शेअर करतात जो आमगेले पेरेंट्सा लेगी शेअर करतात. आनम्मा लेगी जो आमगेले बामण बायले लेगी बायल बामणा लेगी शेअर करतात. जो आमगेले चेडवाले शेअर करतात. इताक आमकां कसने जो एडवायस मेळटा, आमकां कसने जो चांग विचार मेळटा म्हूण जाल्यार प्रती एक मनशा लायफांतू एक आमकां एक साक्षात गुरू एक जावंक मेळल्ले. इता म्हळ्यार तो कसलेय आमकां तोंदरीक आसो तेदना ते गुरू मेळ्ळेले आसताना म्हळ्यार तांणी एक शिकून आशिल्ले एक टीचर जावन आसा पुरो, एक स्पिरिच्युअल गुरू जावन आसा पुरो, एक वृत्तींत एक प्रोफेशनांत गुरू जावन आसा पुरो. आमगेले कोणेय जो आमगेले मस्त एक्सपिरियन्स अनुभव जावन व्यक्ती कोण आसा ती तांगे लेगी आमी सरेंडर जावन आमी तांणी सांगिल्ले आशिल्ले आमगेले एक कसन एक भावने जो विचार आसा आमी तोंदऱ्यांत आसतना तांणी आमकां सहाय करतात, हेल्प करतात. हांगा अर्जुना विशयांतू कृष्ण परमात्माक सांगता तुजी म्हाका वाट दाखोवका कृष्णा, म्हाका कसो करता म्हणून तूं सांगा म्हणून. तेन्ना कृष्णान स्टार्ट करचें कसो सांगता पळय. तूं मेगेले मेला आयला, तूं मेगेलेगी कसो करता म्हूण निमगून आयला. आतां तूं कोण म्हळेलें आशिल्लें विचार तुका कळका. यू शूड नो युअर आयडेंटिटी, यू शूड नो हू यू आर, वॉट यू आर म्हणटाना ते कनेक्ट जावचे सोलाक. सो 1 to 10 श्लोकास 10 to 30 श्लोकास ह्या आयडेंटिटी ಬಗ್ಗೆ सांगता कृष्ण. म्हळ्यार आमगेलो आत्म, आमगेलो ह्या वर्ल्ड कसो आसल्यार मेटेरियल वर्ल्ड पुनरपी आमगेले जन्म मृत्यू चक्रांतू आमगेले इन्कार्नेशन देवाल म्हणटात. जाल्यार आमी ओपास रिबॉर्न रिबर्थ म्हूण म्हणटात न्हू. त्या सायकलांत आसतना ह्या मेटेरियल वर्ल्डा दाखोवन आमगेल भितर आशिल्ले सोल चेंज जावचे साध्य ना. दॅट इज फॉर एवर परमात्मा एक अंश आमी म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगता. 30th दाखोवन 47th श्लोकांतू तो सांगता पळय अर्जुन निमगे तदना ओके तूं मेगेले सोला विशय सांगले. आतां आत्मा बगी तूं म्हाका सांगल्या रे, हांव तें घेवन कसो करूं साध्य. कुरुक्षेत्र युद्ध करूं जातकी जो कसो करता म्हूण तूं सांग कृष्णा. सोल म्हणली सतान जाली वे म्हूण म्हणटा. कृष्ण सांगता हांगा धर्म म्हळेले इम्पॉर्टंट. ते धर्म म्हळ्यार कसले दोनी नमने धर्म आसा. एक घराचे स्वधर्म म्हळ्यार आमगेले फॅमिली आसा पुरो, आमगेले प्रोफेशन आसा पुरो, आमगेले समाज आसा पुरो. ताजे ओटो आमी ते मेटेरियल वर्ल्डा आशिल्ले आमगेले कनेक्शन ते आमगेले धर्म. आमी कसो आमी काम करतात, कसं कर्तव्य करतात म्हूण. अनेक धर्म आमगेले देवालोट आशिल्ले कनेक्शन. नित्य भजन कीर्तन श्लोक पारायण देवाले ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ करचे, देवालोट आमी कनेक्ट करचे. त्या सनातन धर्म
सो स्वधर्म आणि सनातन धर्म हांगायले. तशें जाल्यार ताजी नेक्स्ट कसन ओके आता 57 श्लोकात ताकून 72 तितले श्लोकात श्री कृष्ण परमात्मा सांगता ओके तुवें गुरू म्हूण म्हाका एक्सेप्ट केलें, तुगेले आयडेंटिटी कळ्ळें आनी दोन नमनाचे धर्म कळ्ळे. आतां तुगेले भितर आशिल्ले ते पंचेंद्रिय आनी तुगेले ते ब्रेन, तुगेले ते आशी आनी ते कनेक्ट कशें डिटॅच जावका म्हूण. डिटॅच जावचें साध्य. अर्जुनाक संशय जाता ओके हांव कसनय खावचें नजे, कसनय आशी काडूं नजे म्हळ्यार म्हगेले हांव ते दाखोवन दिव्यत विना हांव म्हगेले भितर दाखोवन ते काडूं जायना नवें, कशें तें काडचें म्हूण ताका कृष्णान सांगचें. हांगा म्हाका एक पद उडगा जाता, पुरंदरदासान बरयलेलें तसलें भारी एक चंद एक 4 लायन्स कन्नडान आसा, तुमगेल्या हत्र सांगता. ಮನಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನೋ, ತನು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇನೋ. ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನೋ, ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ. ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನೋ, ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಾಗೆಯಂತೆ. ಹೊರಗೆ ಮಿಂದು ಒಳಗೆ ಮೀಯದವರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಚಂದ ಅರ್ಥಕ कसं म्हळ्यार मनशुद्धी ಇಲ್ಲದವಗೆ मन ಶುದ್ಧಿ ನತಿಲಾಕ ಮಂತ್ರ ಫಲ ಕಸಲೆ. तनु शुद्धी ಇಲ್ಲದವಗೆ देह शुद्धी नतिलाक तीर्थाचे फायदे कसले, ताजे कसनय उपयोग ना नवे म्हूण. ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು आमी नावून घेता ती कशी नत्ता ती ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಾಗೆ, ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ಜಳಕೆ उदकांत आसा, ಮೊಸಳೆ उदकांत आसा. दोन्ही लायनान सांगता श्रीशैलाचे पवित्र एक पवित्र जाग असताना, तीर्थक्षेत्र असताना थंय आशिल्ले कैलावरी न्हय म्हळ्यार आमगेलें मन शुद्ध ना अशी. ಹೊರಗೆ ಮಿಂದು आमी भायल्यान नावून घेवन ಒಳಗೆ मियेदवर आमगेले इंटरनल आमी तें कसं म्हणटा ती रिफ्लेक्शन ऑन अवर सेल्स अँड एनलायटनमेंट आमगेलेची आमी विचार तातूंतल्यान आमी मनय शुद्धी जावन येवका म्हूण. तशी जायनातल्यार कसं प्रेजन ना म्हूण. सो सेल्फ रियलायझेशन इज वॉट इज टोल्ड इन दिस सेकेंड चॅप्टर. सो हंगे दाखोवन मुखार वता वता 3rd चॅप्टर अंतात कृष्ण परमात्मो कर्मा ಬಗ್ಗೆ सांगता. आमगेले कर्तव्य कसलें, आमगेले ड्युटी कसलें म्हूण. सो तें कसन म्हूण आमी नेक्स्ट एपिसोडांत आतां आनी 2 दिसान येवचें तसलें एपिसोडांत आमी आयकुया. आजीक हांगा हांव समाप्त करतरस. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद.